Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 2 वर्षांच्या कोविड काळा उपरांत अनुची नातला कशी दिसली. सध्याचे घडये गोंयांत तरी कोविडान मातसो विसव घेतिल्ल्यान नातला आनी इयर एंडाचे सिजनाक आदलो नेट दिसता. बाजार शारां मॉलांनी आदली लगबग सुरू जाल्या. पसरकरांच्या तोंडार उमेद दिसली. सध्या आमचे कितें जाला हे कोरोना विशय न्ही मातसो डावन पडलेलो आहा. ताका लागून मातशे लोक कमी बी आहा पण जाता मातशें गिरायक. तर पळय बॉम्बेन सुद्दां गेलेलो पयशासून वेपार म्हाल मेळना. म्हाजे मुवमेंट मातसो कमी आहा कित्याक कोवीड बी आहा ओमिक्रॉन नवें कितें कितें येयला त्या खातीर लोक येवपाक मातसो भिता बाजारांत कितें. पिछले साल पेंडेमिक की वजह से स्टॉल में कमाई बहुत कम हुई थी क्योंकि पेंडेमिक चला था और इस बार थोड़ा मोड़ा भगवान की जैसे खुला है तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे कलेक्शन हैं. हम फर्स्ट टाइम गोवा विजिट कर रहे हैं और हम आए हैं यहाँ पे लेने सामान. हमको बहुत अच्छा लग रहा है. हम पुणे के रहने वाले हैं. हम धंधे के लिए इधर आए थे. या म्यूनसिपालिटी हमको जगह दिया है बेचने के लिए तो तकलीफ नहीं करते. To say that thank God everything is opening and coming to normal and tell people to be a little more careful because this is not a joke. असा बरं ह्या वर्षा सेल एकदम बेस्ट झाला. लास्ट इयर बरें हें नासलें कोरोना खातीर. काय ना आमकां लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला. बरो आमचो माल खपला. फॉमेंतो मिडियानूय क्रिसमसाचे सेलिब्रेशन जाले. आर्चबिशपान नातलाच्या निमतान एकचाराचो संदेश दिलो. तर ह्या नातालां समयार आमी सगळीं एक निर्णय घेवया की एकामेकाक हात दिवन आमी वावुरतले म्हणून आमच्या समाजान अदीक नीत शांती आनी समजूत घडोवन हाडूंक आनी राग क्रोध आनी असोसणिकाय इंटॉलरन्स नपयत करूं. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत नातालां आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें नवें वरोस हांव दितां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.